पणजे महापालिकेन घेतिल्ल्या थारावा पणजे प्लास्टीक बंदी 1 तारखेच्यानूच सुरू जाल्या. मात पसरकार गिरायकां स्वता जावन बंदीक तेंको दिना तें पळोवन मंगळारा 4 तारखेसावनूच महापालिकेन प्लास्टीक बंदी मोहीम कडक करपाचें थारायलां. ज्या बाजारकार वा पसरकारां कडेन प्लास्टीक सांपडटा वा जो कोण गिरायकाक प्लास्टीक पिशव्यो विकता ताका 5,000 रुपयांचो तालांव, दुसरे फावट मेळ्ळ्यार 10,000. अजूनय कितलेशेच फळ भाजीवाले, नुस्तेकार वळखीच्या वा सदच्या गिरायकांक प्लास्टीक पिशव्यो दितात. आतां हो प्रकार खंय बंद जातलो? चडशा दुकानवाल्यांचो प्लास्टीक बंदीक येवकार. आतां हांव सुद्दां हांगा म्हजे मार्केटाकूच शॉप आसा, पूण हांव सगळ्यांक सांगता की बाबा तुमी बाबा प्लास्टीक बंद करात. जाता तितलें जाल्यार प्लास्टीक सगळ्यांनीच जर हें केलें जाल्यार आमची गोंयची सुदारणा जातली तशी. आनी हांव सगळ्यांक सांगता की तुमकांय फायन आसा आनी आमकांय फायन आसा, तेन्ना तुमी सगळ्यांनी हे रूल फॉलो करचे म्हणून. आमीच आमचे रूल फॉलो करूं जाय तशें. नाल्लकार शेखर पुजारी म्हणटात ताणें प्लास्टीक पिशव्यो साप्प बंद केल्यात. तो नाल्ला बरोबर जाय जाल्यार आतां कपड्याच्यो पिशव्यो विकता. ना आमी दिना. हे 10 रुपया ते व्हडले आहा ते 50 रुपया. ना जाल्यार चड नाल्ल जाल्यार आमी घालून दिता मागीर तांकां. एक 10 घालून दिता. हय मागीर 5 नाल्ला 2 नाल्ला कोंता घेयना न्हू ते. तशें आसता ते. तुम्ही केन्नाच्यान स्टार्ट केले पोती दवरपाक? हे आमी आदी सुद्दां विकताले ल्हान आसतना सुद्दां, आतांच न्हू. हे पोती न्हू दुसरे पोती विकताले प्लास्टीकची. पसरकार विजय कुमार भगत म्हणटा सरसकट प्लास्टीक बंदी बरोबर न्ही. चिरमुल्यो, फोवा सारक्यो सामानाच्यो पुडयो बांदून दवरूंक त्रास. कागदूय तितलोसो जाड नासता. टेम्पररी कागदाची पिशवी हाडल्या पॅकिंग करपाक. पाव किलो, 1 किलो, 2 किलो अशी हाडलेले आहा. पूण चड क्वॉन्टिटी बांदताले समज 5 किलो 10 किलो जाल्यार आमचे कडेन तशें कागदाचे अवेलेबल कांय ना हांगा. पेपराचे पुडे करताले, तितून आमी पॅकिंग करताले. तेन्नाचे कागद बरे आसले न्ही. ते घातले पॅक केले की ते तुका तो कस्टमर घरा कडेन वचता ताका कांय जायनासलें. आतांचे जे पेपर येता पळय ते सामके लायट आसता. समज ते आमी पुडे केले भितर भरले सुद्दां ते उरना, फुट्टा ते. म्हणून ताका ऑप्शन सद्याक कांय ना. आतां आमी बारीक हें आतां पाव किलो 1 किलो एक कागदाचे पिशव्यान बांदून दिवंक शकता, म्हणून 10 किलो 5 किलो बांदपाक आमकां ऑप्शन ना कांय. हेजेर कितें विचार करूंक जाय आनी मागीर कितें तें एक्शन घेवंक जाय तेंच्यांनी. मंगळारच्यान मार्केट समिती आनी महापालिकेचो कमिशनर अजीत रॉय प्लास्टीक विरोधी मोहीम खंय नेटान चालीक लावपाचे आसात. फाल्यां सावनूच तालांव सुरू. कडधान्य विकता पळय ते पिशव्यो ज्यो बांदता तांकां ऑल्टरनेट आमी तेच म्हणटाले, कित्याक आमकां अजुनूय तुमी इम्प्लिमेंट करना, कित्याक तांकां ऑल्टरनेट अजुनूय कांय तशें हें जावंक ना. कित्याक हे वेपारी ते प्लास्टीक पिशवेचेरूच ते ल्हान ल्हान तेतून बांदून लोकांक दिता. तांकां आमी ऑल्टरनेट सोदतले तो पर्यंत तांकां आमी हें करचें ना. सद्या आमी जे कोण कॅरी बॅग आसा पळय तेजेरूच आमचें चड लक्ष आसतलें आमचें. एक्चुली महाराष्ट्रान ती बॅन आसा खंय. महाराष्ट्रान बॅन आसल्या कारणान गोंयान ती आमच्या कमिशनरान आमच्या पोल्युशन कंट्रोल बोर्डा कडल्यान तेंचे कडेन ते हें फाटीं सांगलेलें तेणें कमिशनरान की आपूण थंयच्यान मागयतलो म्हणून हें खरें बॅन करपाचें काय कितें तें. तो रिपोर्ट चड करून म्हाका येवंक नासो दिसता, कित्याक आयल्लो तो पयर मिटींग दवरता आसलो, येवंक नासो दिसता. ती कळटलें आमकां कमिशनरान विचारल्या उपरांत. तो रिपोर्ट आयल्या उपरांत मागीर तेजेर आमी डिसिजन घेतलें. सध्या ती चालू असते. सद्या ती चालू आसा, कित्याक आनीक ऑल्टरनेट अजून कांय हें जावना न्ही. नुस्तेकार पॉलिप्रॉपिलिनाच्यो पोतयो दितले. महाराष्ट्रात पॉलिप्रॉपिलीन पोतयोच बंद केल्यात. मात गोंयांत नुस्तेकारांक दिवंक दुसरो पर्याय सरकारा कडेन ना. म्हूण सध्या फक्त प्लास्टीक पिशव्यो बंद. पसरे वा सुपरमार्केटांनी प्लास्टीक पिशव्यांतले कड्डण वा हेर पॅक सामानाकूय पर्याय नाशिल्ल्यान सूट. म्हणजे सध्या गिरायकांनी कपड्याच्यो पिशव्यो व्हरून तातूंत शक्य तें सामान हाडपाचें. दुकानदाराकडे पयली फावट प्लास्टीक पोती मेळ्ळी जाल्यार ताका 5,000 रुपया दंड आनी सेकंड टायम मेळ्ळी जाल्यार ताका 10,000 रुपया दंड दितले म्हणून महापालिका सांगता. पूण सध्या पणजेच्या महापालिकेच्या मार्केटानूच प्लास्टीकचो वापर सर्रासपणे चालू आसा. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट शिरीष कुंकळकार.